एनडीएचे बसके उपरांत विजयान सभापतीचेर उलयतना तवडकार हे सत्ताधारी पक्षातले बावले म्हूण स्टेटमेंट केले। तशेंच विधानसभेत विरोधकां आड व्यूहरचना तयार करपाचे बसकेत सभापतीचे कितें काम म्हूण विजय उलयल्लो। उपरांत विजयाच्या ह्या स्टेटमेंटाचो भाजपान खर निशेध केलो। आता गोवा फॉरवर्डाच्या एसटी लिडरांनी विजयाक तेंको दिला। आमदार विजय सरदेसायान कोणाच्योच भावना दुखोवंक ना। तांणी फकत लोकशायेच्या रक्षणा खातीर आवाज उठयला म्हूण गोवा फॉरवर्डाचे एसटी लिडर उलयले। आज जायत्या जाणांनी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर काही स्टेटमेंट केले आसा। आमी इतलें सांगता की आज पळोवपाक गेले जायत आमी सभापती पदाचेर काम करता आसतना जायते सभापती आमचे गोंयांत आमी पळयले। आमचे माननीय आदले मुख्यमंत्री बाबा प्रताप सिंग रावजी राणे बऱ्यापैकी काम केले, बरे डिसिजन घेताले, सगळ्यांक सामावून बरोबर व्हरताले आणि आज आमचे काणकोणचो आमदार सभापती सुद्धा बरे पद्धतीन काम करता। आमच्या अध्यक्षान सभापतीचेर कसल्याच तरेचो दुबाव घेवना, उलट ताणी सांगला की सभापती माननीय सभापती जो आसा तो आज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपा नाका आशिल्लो आणि तो थंय येवपा नाका आशिल्लो हें आमचें म्हणणें आशिल्लें। तशें जालें जाल्यार लोकशाही आमी कशी बळकट करतले असो प्रश्न आशिल्लो। दुसरें पळोवपाक गेले जायत त्या वेळार सभापतीन स्टेटमेंट दिलो की आपूण मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्लो। चल धरून घ्या, सभापतीक मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो किंवा बाकीच्या मंत्र्याक मेळपाचो ताका अधिकार आसा, आमी ना म्हणना, त्या लोकशायेक आमकां सगळे तरेचे फ्रिडम आसा। पण बीजेपी कोर कमिटीची मिटींग जाता आसतना सभापतीन आनी 4 दिसांचेर विधानसभेचें सत्र आसा, अशी वेळार सभापतीन त्या ग्रुपा बरोबर इन्वॉल्व जावप जाल्यार गोंयचे जनतेक कितें समजोवप असो प्रश्न आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान उपस्थित केला। आणि म्हणून काही जाणांनी म्हाका दिसता आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर कंप्लेन रजिस्टर केली आसा। आमी अश्यो कितल्योश्यो तरी कंप्लेनी जाल्यो जाल्यार हांव ठामपणान सांगता की आमी पार्टीच्या अध्यक्षा फाटल्यान, गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या अध्यक्षा फाटल्यान आमी ठामपणान रावतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।